शेखर भाई आयज कितें जालां हांगासर इश्यू कितें आहा आतां हें? आयज म्हाका दनपारां एक फोन येयलो हांगासर की पायपलायन फुटलेली आहा म्हणून. जेन्ना हांव येयलो हांगासर तेन्ना पळयत जाल्यार उदीक येता, खंयसून उदीक येता तें कळना. वयर तुटल्यां घातलेली ती पळोवपाक कळप करता म्हणून पायपलायन फुटल्या काय फोडल्या कितें ती कितें. जर तुटता काडटा जाल्यार हें सगळें वयर येता उदीक पळय कितें. हें आतां उदीक केन्नाच्यान जालां तें आमकां खबर ना. हेज्या पयलीं हांगासर कितलेच अशें घटना घडलेले आहा. हे जे मेन पायपलायन पोल आहा ते पायपलायन फुटता काय फोडटा कितें हेजेर पयलें संशोधन चालू आमचें आतां. म्हणटकूच हांगासर ज्यो झोपडपट्टी जाल्लेल्यो आहात म्हापशान आतां हांगाचे झोपडपट्टी हेवटेन म्हाज्या लेफ्टाक आहा, रायटाक आहा, फुडल्यान आहा आनी बस स्टँडाचेर आहा, बस स्टँडा भायर आहात, फाटल्यान आहा. अशें हांगा सगळे झोपडपट्टीच जाल्लेले. हे लोक जाले लोकांक त्रास करतात. लोक हे भीक मागूंक भुरग्यांक धाडटात, बाजारान लोकांक त्रास करतात. ताका लागून मुन्सिपाल्टी तेंचेर अशी एक्शन घेवंक जाय की हांकां हांगासून म्हापशाच्या भायर तेंच्या गांवांत सोडपाची तांकां तयारी दवरूंक जाय, म्हणजे करूंक जाय. आनी हे उदकाची पायपलायन PWD जाताय ते बेगीन हे पायपलायन बंद करूंक जाय. कित्याक हजारांनी लिटर हांगासर वेस्ट जाता. कितले जाले तें खबर ना. जेन्ना हांवें जे काडले वयले तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ही पायपलायन कितली कितली आहा ती. जे पंचान उदीक सगळें सकयता मेन पायपलायन ही कितें PWD सारकी करता, परती पायपलायन फोडटात कितें. हे आतां पळोवंक जाय. आतां गव्हर्मेंटान हेंचेर आतां स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय. तेन्नाच हेंकां काडटले तेन्नाच हे सगळें बंद जातले. आनी हांगा लोकांक उदीक मेळना. उदकाची आतां कितलेच प्रॉब्लम शिवोले जाल्यार उदकाची कितले प्रॉब्लम आहा. आतां ही जी पायपलायन काणक्यां शिवोले इवन म्हापशां लोकांक उदीक मेळना. अंजुना जाल्यार सॉलीड प्रॉब्लम उदकाचें कितें. आनी ही पायपलायन खंय गेल्या ती हांव नको खंयच्या खंयच्या गांवांनी गेल्या ती मेन पायपलायन कन्फर्म कळ्ळ्याशिवाय हांव उलोवना कितें खंयसून खंय गेल्या पायपलायन. म्हळ्यार ही अशी केल्लेली आहा स्ट्रेट व्हडली पायपलायन कितें घालतना हांवें पळयल्या कितें. आतां हे लोक हांगा रावतात कितें. हे लोक आतां हे उदीक यूज करतात. आतां आतां पळय आमी कितें यूज करतात ते. आतां कोणी फोडल्या कितें तें आतां तेंच्यांनी आतां इन्क्वायरी करूंक जाय आनी जाता तितली हेंचेर स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय. आमी बरेचदा पळयलां की अशे पायपलायनी हांगासर फुटलेले आसा. ऑथॉरिटी हांगासरली म्हापशेची जी आहा पळय ती कितें हेचेर एक्शन घेयना. ऑथॉरिटी म्हणजे PWD आमी पळयतात तेन्ना PWD येता आनी बंद करता म्हणजे परते पायपलायन ती परती फुटता. हें आतां केन्नाच्यान अशें जाल्लें आहा. हे म्हणजे आतां आमकां आयज कळ्ळा की हे कितले जाले आमी नको. तेज्या पयलीं म्हाका दिसता 5-6 वर्सां जालीं आतां अशेंच जाता. 2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान पायपलायन फुटत आसता. PWD सारकी करता कितें. पूण नेमकें कोण येवन फोडटा मुद्दाम फोडल्या ओ कितें हेचेर अजून इन्क्वायरी जावंक ना. म्हाका डावट मारता कोण तो फोडटा आसतलो कितें. नाल्यार अशें जावचें ना भोंवन भोंवन न्हू. जेन्ना PWD सारकें फिक्स काम करता ते अशें 2-4 म्हयन्यांनी 5-6 म्हयन्यांनी कशें फोडूंक शकता पायपलायन कितें. आतां जे पायपलायन इतली फुटलेली आनी इतल्या हजारांनी उदक जे हांगासर वेस्ट जाल्ल्या हेच्या बद्दल PWDन कितें एक्शन घेवपाचें ठरयलेलें आहा आतां. हांवें PWD इंजिनियर येई म्हापसा केनावडेकराक महेश केनावडे फोन केला. तेणी येता म्हटला. हांवें म्हटलं उदीक म्हटल्यार बंद कर कित्याक दूख दिसता इतलें उदीक वेस्ट जाता तें पळोवन.